नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। रिक्रुटमेंट एम्प्लॉयमेंट कर्मचाऱ्यांनी उपास केला खर। कामगार म्हणतात काँग्रेस सरकार असताना पर्रीकारांनूच पेटयल्लें आंदोलन। गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांचेर पुलिसांची नजर। दिल्ली युबर क्लबांतल्या बलात्काराचे फाटभुंयेर गोंयांतूय टॅक्सीवाले आनी कॅबवाल्यांची चौकशी। बायलांक कागाळी खातीर खास मेल अकाउंट। सागर कवचान गोंयचे मंत्रालय आनी विधान भवनाची सुरक्षा व्यवस्था घाली वाऱ्यार। सचिवालयाचे मागिलदार आनी वण्टी वयल्यान उडी मारून विधान भवनाच्या वाठारांत 2 डमी बॉम्ब। ड्रग्स आनी सोऱ्याच्या व्यसनांनी बुडिल्ल्या टोळयांचो फोंड्यां उपद्रव। लोकांक हुस्को, पुलीस फोर्स पडटा उणे। गृहमंत्री पार्सेकार म्हणटात ती गजाल पालक शिक्षकांनी हाताळपाची। आनी खेळांत कोलकातात FC गोवा आड एथलेटिको कोलकाता ISL मॅच 1-1 बादाबाद। गोवा दुसरे सुवातेर। गोवाच्यो सेमीफायनली आतां कोलकाता आड 14 आनी 17 तारखेर। खबरो विस्तारान। रिक्रुटमेंट एम्प्लॉयमेंट कर्मचाऱ्यांनी बुधवारा सावन उपास खर केला। उपासाक बशिल्ले कामगार म्हणटात कितेंय बरें वायट जाल्यार जबाबदार मुख्यमंत्रीच आसतलो। सरकारान कामगारांच्या प्रश्नाचेर आडनदर केल्ल्यान आमरण उपास करपाचें कामगारांनी थारायलां। काँग्रेसीच्या काळात पर्रीकारानूच तांकां आंदोलनाक फुडें सरपाक सांगिल्लें। मात आतां BJPचें सरकार येवनय न्याय मेळना म्हूण कामगारांनी खंत उक्तायल्या। रिक्रुटमेंट सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांनी आमरण उपास करपाचें थारायला। आझाद मैदानार बुधवार सावन 8 कर्मचाऱ्यांनी आमरण उपास सुरू केलो। काँग्रेस सरकाराच्या तेंपार पुती गांवकारांक फुडें काडून खंय पर्रीकारानूच ह्या कामगारांक आंदोलन करपाक सांगिल्लें। आतां BJPचो सरकार येवनय प्रस्न सुटना। तेन्ना आमकां पर्रीकार सरकारान आमकां तेच्या कॅबिनान आपयलें आनी आमकां युनियन काडून दिलो पुतू गांवकार जेन्ना आमकां काडून दिलो पळय न्हू तेन्ना आमकां एसेंब्ली चालू आसली पळय न्हू तेन्ना मोर्चा काडया म्हूण सांगलें आनी आमी मोर्चाचे सगळे भुरगे तयार जाले। मोर्चा काडपाची तयारी जाली। थंय आमकां कलेक्टर येयली। कलेक्टरान सांगलें कितें तुमकां 144 कलम लायिल्लें आहा वचोंक गावचें ना म्हणून। आनी भुरगे कितें म्हणपा लागले सराक फोन करून विचारात पुतू गांवकाराक। तेन्ना सराक फोन केलो 1, 2, 3 फावटी पुतू गांवकाराक फोन केलो। तेणें आमकां सांगलें तुमी थंयच रावा आमी येता म्हणून। रावले पळय न्हू लास्ट कलेक्टरान सांगलें म्हाका कितें सगल्या भुरग्यांक घेवन तूं वच नाल्यार आमी तुमकां अरेस्ट करचें पडटलें। भुरग्यांनी म्हणपाक लागलें आमी वचपाच्या हितून येवना आमी कितें तें आतांच करुया। सो आमकां तेंच्यांनी सोमते हेल्यांनी सालिगांव भितर अरेस्ट करून उडयलें आनी थंयसून आमकां पर्रीकारानूय कांय स्टँड दिलो ना आनी पुतू गांवकारानूय आमकां तोंड दाखयलें ना। त्या टायमार पर्रीकारान आमकां स्वता तोच पुतू गांवकार आमकां लिडर काडून तेणें काडून दिलो आमकां। परतून एक जालेंच ना। मागीर आमकां कितें केलें जेन्ना तेंच्यांनी हें केलें पळय न्हू भितर अरेस्ट करून उडयलें तेन्ना आमकां परतून आमी GCच्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर गेले आमी परतून सोसायटीन उरले ना आमी परतून। कित्याक काँग्रेसीन तेन्ना हें काडलेलो कितें तुमी सोसायटी हें करची आनी दुसऱ्या भुरग्यांक घेवचें म्हणून। सो आमकां मागीर आमी कितें केलें कॉलेजीन आमकां पोस्ट काडलें आनी आमी थंयसरूच उरले मागीर 1-3 वर्सां। ना सरकार जर पावना तुमचे मुखार आमी हालपाना अशेंच रावतले पासून। हांगाच आसा आमी 10 दीस जाले। घरा कडले आपयना तुमकां? घरा कडले सगळीं रडटा। म्हाजो चेडो बोर्डींग सोडून आतां हो पळय इस्कॉल सोडून हांगा येवन रावला। कोणाचोच आदार ना। म्हाज्या हेजेर म्हाजें घर चलता। रोखडी ड्युटी जॉयन करता फक्त आमकां लेखी बरोवन दिवपाचें तेणें आमकां सगळ्यांक भितर हें कन्फर्म करता म्हणून। ना जाल्यार मरसर आमी हांगाच उरतलीं। आमी कितके दीस जाले आतां CMाक सांगता पण अजून मेरेन आमची काकूड येवंक ना। बाय चान्स आमी हांगा थंड सुद्दां जाली जाल्यार आमी GMCन वयची ना। कितें करपाचें तें हांगा करपाचें आमकां आनी आमकां कितें जालें फक्त ते CMाचेर येतलें आनी कोणाचेर येवचें ना। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। गोंयचे कॅब्स आनी टॅक्सीवाल्यांचेर पुलिसांची नजर आसतली। दिल्ली युबर कॅब टॅक्सीवाल्यांन केल्ल्या बलात्काराच्या फाटभुंयेर गोंयचे पुलीस टॅक्सीवाल्यांचे बाबतींत सादूर जाल्यात। सगळ्या टॅक्सीवाल्यांची फाटभूंय तपासपाचें पुलिशेन थारायलां। टॅक्सी एजन्सीचे डॉक्युमेंटूय पुलीस तपासतले। बायलांचे बाबतींत कितेंय बरें वायट घडल्यार पुलिसां कडेन कागाळ करपाक म्हूण पुलिसांनी ईमेल अकाउंट सुरू केला। 19 डिसेंबरा सावन सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी बायलां पुलिसांचें खास सेक्शन आसतलें। Individual people have been given license by the transport department. So what we'll do, write to transport department with a request that kindly
send the name of all the drivers whom the license has been given for the police verification. So we will conduct police verification free of cost to the department. But suppose somebody hire bike or motorcycle or car or whatever it may be, so that is for the in reference to anti-terrorist fund. Suppose कोई उसको बाइक लेकर के या कार रेंट पे लेकर के उसको कोई बम प्लांट कर ले, कोई छोड़ दे बीजी मार्केट में, सो देन लेटर ऑन हमें पता नहीं लगता ये गाड़ी कौन लेके गया। सो उसको जो पहले बिफोर गिविंग ऑन हायर बेसिस वो उसका सारा का सारा उसमें फॉर्म में ले लेंगे, नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, गोवा में कौन सा होटल में रुका हुआ। गोय पोलिसांनी बायलां खातीर खासा ईमेल आयडी तयार केल्या। संवसारीक मानवाधिकार दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या एका कार्यावळीत IGP सुनील गर्गान ह्या ईमेल आयडीचे उक्तावण केले। womanhelp.goapolice@nic.in ह्या आयडीचेर ईमेल धाडून खंयचेय बायलेक पुलिसेन कागाळ करूंक मेळटली। गोंयांतल्या सगळ्या पुलीस स्टेशनांचेर 19 डिसेंबराच्यान बायलां खातीर खासा विभाग आसतलो अशें IGP सुनील गर्गान ह्या वेळार उलयतना सांगले। बायलांच्या प्रश्नाविशीं पुलिसांक खासा प्रशिक्षण दितले। मैं चाहता हूं कि पुलिस वाले आगे बढ़ करके अगर किसी की शिकायत एक आती है और उसका डायरेक्ट काम नहीं किया है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो भी वो उसको हेल्प करेगा उसी समय। संवसारीक मानवाधिकार दीस कार्यावळीक आयिल्ल्या लोकांनी ह्या वेळार कांय सुचोवण्यो केल्यो। कायदे जायते आसात, मात तांची अंमलबजावणी जायना अशें सामाजीक वावुरपी सबीना मार्टिन्सान सांगलें। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। घेऊया एक विराम।